You are the part of the constitution. I am challenging you. I am challenging you. I am challenging you. You are misguiding the council. I am challenging you. I am challenging you. You are the part of the council. You are the part of the resolution. I am challenging you. You are the part of the resolution. मडगाव पालिका मंडळाचे आयज जाल्ले बसकेत लवाद प्रकरणाचेर चर्चा जाली। परिशदेन अशा लवाद प्रकरणाक जापसालदार आशिल्ल्या पालिका कर्मचाऱ्यांची चौकशी करपा खातीर निवृत्त न्यायाधीशाची नेमणूक करपाचो निर्णय घेतलो। पालिका बिनकामाची जावन रावल्या अशेय आरोप जाले। ई निविदे विशीं चर्चे वेळार ड्रेनेज कामाचो अहवाल आनी मापन विचारले। त्या उपरांत नायट सॉयल टँकर आउटसोर्स करपाचो निर्णय घेतलो। नगरसेवक घनश्याम शिरोडकार आणि नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार हांनी एकामेकांचेर काय आरोप केले। आदी पळोवया भितर जाल्ले कोफुसाव। म्युनिसिपालिटी अंडर दी चेअरपर्सन टोटल इज अंडर बँक्रप्सी। आता सध्या जे जितली म्हणून पयशेच भरपाचे जाचे भितर आमी इन्वॉल्वच ना, काय फक्त पयशे भरपाचे तो आता 11 महिन्या पयलीं हे मॅटर आयिल्ले 13 लाख रुपये भरले ते एज ए टेन्युअराक ह्या सीपीचे टेन्युअराक सगळे घडिल्ले आसा। तो म्हणटा आपणाक भितरले काय खबर ना, दीस कॅनॉट बी न्ही। म्हणजे म्हजे की तुका जर एक आता तुझे कावन्सिला भितर कितें चलता 13 लाख रुपये तूं भरता, भरपाचे 8 लाख त्या जाग्यार तुमी 13 भरता, 5 लाख रुपये कोणाक ही अशीच परिस्थिती हांगासर चलत आसा म्युनिसिपालिटी। आता सांगपा म्हणल्यार हेजे आर्बिट्रेशनाचे मॅटर फक्त 7 लाख रुपये भरपाचे आसले गांधी मार्केटाचे, ते आता 1 कोटी 7 लाख रुपये जाले। कोण भरतलो? तुझे हाजे आमचे संसड्याचे थंय कितें ते काम करताले पयलीं हो आमचो हे कोण कोण एजन्सीज आशिल्ले तेंच्यांनी पयशे काम करनासतना फक्त पयशेच घेतल्यात सगळे। म्हणजे हांव सांगूंक सोदता कितें की आतां थंय दुमींग म्हणून तो कलमो रोड तेजे 2 कोटी 70 लाख रुपया हायकोर्टान भरल्यात। थंय तशें आता हे पयशे म्हणजे रेग्युलरली फक्त पयशे भरपाचें काम, रिकवरी म्हणटा ते पयशे आमकां कांय ना, काम म्हणटा ते कांय ना। आता ते जॉबांचे म्हणून कितें केल्लें, जॉब तांकां रेग्युलर पयलींच्यान काम करता 15-20 वर्सां लोक काम करतात, तांकां घेनासतना नवे लोक घेवपाचें ठरयलेलें। थंय आतां तशें कितें तरी जावन भानगड जावन ते आतां जॉबाचे आतां म्हाका नोटीस आयल्या कळ्ळ्या की तेय कामां बंद पडलेलीं आसा, कॅन्सल केलें गव्हर्मेंटान, पेपराचेर एडवर्टायजी दिल्ल्यो त्यो। म्हणटकच ह्या पद्दतीन आतां अशे पद्दतीन जर म्युनिसिपालिटी चलता ही म्युनिसिपालिटी वतली। ह्या म्युनिसिपालिटी आनी चलपा सारकें कांय ना, कोणाचो ताळतंत्र कोणाक ना। फक्त भितरले इनट भितरलो जो पळय डंप उरला ताजेच इल्लो प्रश्न आसा, बाकी सगळें निवळ केलें आमी। 36 बेल डेली पर डे तयार जाता, 36 बेल तयार जाता पर डे। आनी गार्बेज पळय रिपोर्ट पळयात, अब आतां रिपोर्ट येयला म्हाका कितले 35 टन आमी गार्बेज म्हणटाले पळय। 22 तारखेक 19.18 19.17 टन गार्बेज आयले इतलीच सालिगांव ही आमी सेग्रिगेट करून टोटल धाडटा 19 एक पळय ताजे पयलीं दिसा 18.27 ताजे पयलीं दिसा 22 म्हणजे अराउंड 20 क्युबिक मिटर गार्बेज सालिगांव वता, इतलीच गार्बेज येता। आमी क्लियर सेग्रिगेट करून धाडटा। हो डे ऑर डील आमकां एवरी सॅटर्डे हो हायकोर्टात रिपोर्ट सबमीट करता, वीकली रिपोर्ट आमकां हायकोर्टात सबमीट करची पडटा। फक्त आता हायकोर्ट मॉनिटर करता म्हणजे काम जाल्लें दिसता, आनी हे मेजायले केळे काडून कोणाक दिवप आनी फिर्याद जोडप म्हणटा तशीच चलयता। हायकोर्ट सोडून तुम्ही आनी कितें केलां तें सांग। हायकोर्टान संसदो जर ताब्यात घेवं नाशिल्लो थंय कांय जावचें नाशिल्लें। गोवा 365 खातीर संदीप तोयेकार, जवाहर बर्वे आनी संगीता ओली।